Now we are moving on with something called as rapid fire round. So तयार आसा तुम्ही? Okay. Rapid fire round with आमचो बाब झेवियर दे मायना. सकाळी उठता तेन्ना तुका रातीक पडलेली स्वप्नां उगडास आसता? आसता. जाल्यार स्वप्नां कोणाची पडटा, घरकान्नीची वा तुजीच? ना, म्हाका कामाची पडटा म्हणजे. ओके. अशें खंयचें एक कांतार आसा जे तुमचे लव स्टोरीक सामकें पडटा? ना. कांतार ना म्हणजे लव स्टोरी पडटा तसली कांतार ना. सोयरी गती जालेली? ना, लव मॅरेज आमची, पूण अशें कांतार ना. ओके, ऑलराइट. तुका सदांच तुज्या जिवितांत कितें करूंक जाय आसलें? म्हाका सदां जिवितान एक पुलीस जावपाचें आसलें, पूण हांव म्हजी एक मिस्टेक लागून हांव जावना. ओके. म्हजो डॅडी पुलिसान आसलो, पूण म्हजी एक मिस्टेकेर म्हाका कॉल येयले आनी नॉट इंट्रस्टेड म्हणून बरोवन दिलें. ओ. ओके. तुमचे मदें चड विस्वाशी कोण? आमच्या दोगांच्या मदें प्रिसिला. तू न्हू? एकले? ओके, ऑलराइट. तूं तुजे घरकान्नीक पयलोच खंय मेवलो? खेळान. खेळान. अश्यो 5 वस्तू खंयच्यो जाका तूं ह्या संवसारांत सदांच उपकारी आसतलो? 5 वस्तू. एक म्हजी माय, तियात्रिसांची मोगाची. ओके. दुसरी म्हजी घरकान्न. इवन म्हजो पाय तियात्राचो हेळाचो मोगाचो तो म्हजो खेळ आपुणूच नाचयतालो पयशे दिवन. ओके. प्रमोट करतालो. 3. आनीक बाकी म्हजो एक अंकल आहा, अजून प्रिसिलाचो अंकल. आनीक फॅमिली, प्रिसिलाची फॅमिली. ओके. जोरी तर तुका खंयच्या एका देशान रावंक पडलें जाल्यार तूं खंयच्या देशान रावतलो? हांव जेरुजालेम. ओके. अशें कितें आसा जे जायतो लोक मना काळजाक लावन घेतात जे ताणी घेवंक फावना? पळय, आमी प्ले दाखयली सॉरी म्हणून. राती कितें झगडी जाली, कितें जालें तें मनान काळजान लावपाचें न्ही, सकाळीं उठून सॉरी म्हणपाक जाय आनी न्यू दीस चालू करपाक जाय. सो लास्ट इयर ही सॉरी प्ले आमकां सेकंड प्रायज मेळ्ळो, बट वी हॅव शोन दॅट स्टोरी. तशें करपा आहा लायफान की रातची झगडी रातची विसरपाची आनी दुसऱ्या दिसाक न्यू डे. वाव, वॉट अ मेसेज. तुज्यो 2 वस्तू ज्यो तुका बदलूंक जाय अश्यो दिसता? आतां आनी कितें आहा? बदलपा. ओके. तुवें बरयल्लें तुजें आवडीचें कांतार खंयचें? एक कांतार आहा म्हणजे इट इज डेडिकेटेड टू माय अंकल, पायचो भाव. म्हणून एक लायन. ओके. सोतें तुमकां हांव सांगता, घोडून सांगोना काणी. अंकल म्हजो सोंपलोलो, सांजेची 4 वरां जालीं. जेवून न्हिदोंक गेलोलो, परत उठोंक ना आनी. चाव पिवोंक उठायतालीं ताची धाकटुलीं भुरगीं. न्हिदलोलो उठोना म्हणोन दोतोर हाडूंक हांव शारान धांवलो. दोतोर पेशंटा थंय बिजी आसले, येवंक कोण तयार नासलो. मेलो म्हूण डिक्लेअर करूंक दोतोराचो रिपोर्ट जाय आसलो. 4 मेल्लो, 8 वरां पासून मनीस थंयसर उरलो. वाव. सो हे सॉंग म्हजें अरावंड 200 तरी हांवें परफॉर्मन्स केल्या हेजेर, आतां युट्यूबार आहा. ओके. जिवितांत खुशाल रावंक कितें गरजेचें? जिवितान खुशाल रावपाक एकामेकाचो सांगात. तुका चड भिरांत कोणाची दिसता? भिरांत म्हाका कोणा दिसना. एक वस्त जी तुका तुजे घरकान्नीची चड आवडटा? रातची झगड जाल्यार सकाळीं मागीर ते उठून सगळे रेडी आसता जेवपाक. ओके. आतां ही बोर्ड कंप्लीट कर. खेळ तियात नाचले जाल्यार डॅश. खेळ तियात नाचले जाल्यार आमी हिंगा बसून आसपाची नासली. ओके, वेल प्लेड. आतां प्रिसिला, ओवर टू यू. 3 उतरांनी तुज्या घरकाराची व्हडवीक सांग. सिंपल, लविंग एंड हेल्पफुल. ओके. तुमच्या घरान चड कोण उलयता? लेनिसा. ओके. चड कंप्लेंट कोणाची आसता? रसेल. ओके. तुजी सामकी टॉप 3 आवडीची कांतरां खंयची आनी कित्याक? टॉप 3 कांतारां तशें करून कांय ना. आय लायक टू सिंग सॉफ्ट म्युजीक, ते बरें लागता म्हाका. सो स्लो म्युजीक. स्लो म्युजीक सारकें अशें करून फेवरेट अशें म्हणून. ओके. न्हिदता आसतना तूं घर येता? घो म्हणटा. ओके. एक उतर खंयचें जें तुका आयकोंक केन्नाच आवडना? एक उतर. हय, ओगिराव. ओगिराव. ओके. ओके. एकाच उतरान तुजी व्हडवीक सांग. डिस्क्रायब. Describe In one word. myself.
शी इज चॅलेंजिंग चॅलेंज करपाक जाय. चॅलेंजिंग चॅलेंज आय लायक टू डू गोवान चॅलेंज. डिस्क्रायब केलें. ओके, तू रावता त्या गांवचें खाशेलेपण कितें? तुमच्या मायना गांवचे भितर. मायनाचे इट इज अ व्हेरी फेमस प्लेस. ओके, घरान चड स्ट्रिक्ट कोण? हांव जरी तर तुका तुज्या घरकाराच्यो 2 वस्तू बदलूंक जाय अशें दिसता जाल्यार तूं खंयच्यो आसतल्यो? एक म्हणटा ती एक वस्त 10 फावटी तीच रिपीट करतलो. ओके, सेकंड. सगळें रातची बेगीन न्हिदपाचें. होय. ओके, ताका रातीक चड लेट न्हिदपाची संवय. ओके, तुज्या आवडीचो रोल? चॅलेंजिंग. ओके, तुज्या आवडीचें पिक्चर फिल्म कसलें? आतां दृश्यम बरें दिसलें म्हाका तें. ओके, पिक्चर पळयता. होय पळयता. एक विशय जाचेर तुका आनीक शिकोन दिसता. एक्टिंग. तुका राग केन्ना येता? जेन्ना म्हजी चूक नासतना पासून म्हाका तापयतात तेन्ना. ओके, खेळ दियात तुका कित्याक आवडटा? तितून स्टार्टिंग सान हांव तितूनूच येयलां आनी म्हजें कितें म्हणटा तें आख्खें लायफूच तितून गेलां. सो हेळे लागीं येयलें जाल्यार सारकी उमेद येता. आनी म्हजो घोव सदांच म्हणटा एवरी इयर फुडलो वर्सा आनी करची न्हू आसूं, पूण तो जानेवारी काबार जाता जाता ना करूंकूच जाय. ओके, आनी लोक सोडचो ना मागीर करना जाल्यार. आनी लास्ट तुजो फेवरेट डायलॉग? डायलॉग बेबी मातशी उगी राव आं. हे कोणा चेडवा म्हणटा? सगळ्यांक आख्खो दीस मामा 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 बेबी मातशें उगी रावात. ऑलरायट, वेल प्लेड.